गोवा ऑनलायन वरवीं मेळपी सर्व्हिसींक आतां शुल्क फारीक करचें पडटलें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच अर्ज करून लेगीत जल्माचो दाखलो वा हेर दाखले तशेंच गोवा ऑनलायन वरवीं मेळपी सेवा जर दिल्ल्या वेळांत मेळना जाल्यार त्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। आमदार वेंजी विगस हांणी ऑनलायन अर्ज करून लेगीत दाखले वेळार मेळना तशेंच कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान ह्यो सर्व्हिसी वेळांत मेळपाक कळाव जाता अशें खासगी ठराव मांडून सभाघराच्या लक्षांत हाडून दिल्लें। ते म्हणटाय 1 म्हयन्यान यो कालीच एक इन्सिडेंट व्हायरल जाल्लो। दिस इज वन पर्टिक्युलर टॉपिक बट देर आर सेवरल सिटीजन चार्टरा प्रमाणे सेवरल सर्टिफिकेट्स आर नील इनकम्बन्सी सर्टिफिकेट 3 दिसाची कंप्युटरायज्ड आहा जाल्यार 7 दिसांची नॉन कंप्युटरायज्ड आहा जाल्यार। सो स्पीकर सर ऑल दीस वायल सामान्य मनशाक डिजिटलायझेशन कोण दिल म्हूण आम सगळ्या सांगलो पूण ते डिजिटलायझेशन म्हणजे कंप्युटराचेर गायल म्हणटरी कंप्युटर झूप करून काण दिता ना फाटल्यान तेका डेटा एंट्री करपाक मनीसूच जाय पडटाय पूण ते मनीस स्टाफ आज कुसान तो स्टाफ शॉर्टेज आसता आनी त्या कंप्युटरा फाटल्यान डेटा एंट्री करपाक मनीस नाय म्हूण त्या कंप्युटरासून 3 दिसान प्रिंट आउट मेळपा जाय तो म्हयनो लागता स्पीकर सर। गोवा ऑनलायन पोर्टल आमी गोवा ऑनलायन पोर्टल ह्या सर्विसीचेर 121 सर्विसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ऑनलायन दिता। आतां पर्यंत म्हाका दिसता रिकॉर्ड मोर दॅन 21 लाख पीपल हॅव विजिटेड म्हणजे एकटो 4-4, 5-5 सर्विसीस ह्योय बी जे आसा पळय न्ही तांकां ऑनलायन हेज्या वयल्यान त्यो सर्विसीस सगळ्यो मेळ्ळ्या। आनी आतां रिसेंटली आमी अनावन्स केला त्या प्रमाणे इट इज एन कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ऑलरेडी 471 आसा भितरली 278 एक्टिवली काम करता तेजेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सगळ्यो सर्विसीस दिताल्यो। ताका गोवा ऑनलायनच्यो 121 सर्विसीस आमी कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर हांकां दिता। तेंची 471 सर्विसीस तेंची एक्टिवेट करपाक लायता आनी वयल्यान तांच्यांनी सगळ्यो सर्विसीस तांकां आमी आतां पयलीं गोवा ऑनलायनचे टोटल सर्विसीस फ्री मेळटाल्यो आतां ताका प्रत्येकाक कितें तरी फीस मिनिमम चार्ज करपाचें फाटलें 1.5 ते 2 वर्स सगळ्यो सर्विसीस फ्री दिताले आतां ताका मिनिमम चार्ज करपाचें थारायलां 20 रुपीज समथींग फॉर द पर सर्टिफिकेट कारण घरा कडेन बसून सगळें आमी फुकट दिता ते आनी कॉमन जेच्या कडेन म्हणजे घरा कडेन जो करूंक शकना ताका कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटराचेर जर गेलो जाल्यार ती सर्वीस जी आसा ती कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटरा वयल्यानूय ताका अवेलेबल करून मेळटली। त्या खातीरय बी तांकां हॉनरेरियम म्हणजे मिनिमम तेंच्यांनी जर म्हयन्यांक 200 सर्विसीस जर कंप्लीट केल्यो जाल्यार ताका ऑनरेरियम दिवपाचो ठरयला। बिसायड्स दॅट्स CM ऑफिसांतल्यान आमी कॉल सेंटर सुरू करपाचें ठरयलां जेणे करून ज्यो ग्रिवेन्सीस आहा त्यो रिएड्रेसल त्या हेज्या वयल्यान केल्यो वयतल्यो।